येवकार हांव समीप नार्वेकार. सुरवेक पळोवया आजच्यो हेडलायन्स. सैम संकश्टाक तोंड दिवपाचे सरकार तयारेत. बुडटेल्यांक वांटोवपाची जबाबदारी उजो पालोवपी दळाचेर. सुरू जालें ट्रेनिंग, सांगले दोतोर प्रमोद सावंतान. ऑक्टोबर मेरेन जाणट्यांक मेळटले तुंबून उरिल्ले DSSY पेन्शन. समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायचे आश्वासन. जाल्यार कोविडाच्या काळात पयशे आडावन दवरिल्ल्यान विरोधकांनी उजरायले सत्ताधाऱ्यांक. गुडी पारोड्या एकामेकाचे ठोकल्यो स्कूटरी. एकल्याक वगडावचो पडलो जीव. दुसऱ्या स्कूटरवाल्यान काडल्यो फुज्ज्यो. आनी आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. आयज फांतोडेर गुडी पारोड्या 2 स्कूटरी एकामेकाचेर ठोकल्यो. सामकार जाल्ल्या धपक्यात आवडेच्या प्रकाश नायकाक जीव वगडावचो पडलो. जाग्यारच ताचो जीव गेलो. दुसरी स्कूटर चलोवप्यान मात जखमी अवस्थेतच थंयच्यान फुज्ज्यो काडल्यो. ह्या दिसांनी जे एक्सिडेंट जायत रावल्यात ते चडशे फॅटल एक्सिडेंट जाले कडेन आसा. डेली एक ना एकटो हांगा जीव ह्या रस्त्याचेर वगडायत आसा. आज असोच एक एक्सिडेंट जो आसा हो गुडी पारोडा हांगा जालो. एक GA 09Q 6179 ही जी बायक आसा ती गुडी पारोडा साकून केपें येताली. आनी एक दुसरी गाडी जी आसा GA 09M ही 0117 ही जी बायक आसा ही केपेच्यान गुडी पारोडा हांगा येताली. जेन्ना गुडी पारोडा ह्या जाग्याचेर पावली त्याच दोगांयची एकमेकाची टक्कर जाली आनी तेतूंत जो प्रकाश नायक म्हूण तो भुरगो आसा हो 24 वर्सांचो भुरगो हो ऑन द स्पॉट एक्सपायर्ड जालो. आनी जो देविदास गांवकर म्हूण तो भुरगो आसा जी दुसरी मोटरसायकल चलयतालो तेका तो इंजर्ड जाला आनी ताका मडगांवच्या हॉस्पिटलांत एडमीट केले कडेन आसा. हांगा पळयल्यार ह्याच स्पॉटाचेर हेचे पयलीं आनी 3 म्हयने पयलीं एक एक्सिडेंट जाल्लो आनीक असोच जीव गेल्लो. एक मिनी टेम्पो जी आसा ती ओवरटेक करता आसतना एक मोटरसायकली लायली आनीक तो ऑन द स्पॉट मेलो. आज केपी पोलिसांनी पंचनाम केले कडेन आसा आनीक ह्या भुरग्याचो जो आसा जो प्रकाश नायक म्हूण तेजे पोस्टमार्टम जाले कडेन आसा. आज ह्या प्रकाश नायक म्हूण त्या फॅमिलीचेर सद्याक आघात येयले कडेन आसा. तेंचेर दुख्खाचो दोंगर कोसळ्ळ्या भशेन जाता. कित्याक हो जो भुरगो आसा हो नावलौकीक आसलो. लोकांची सगळी भुरग्यां मदीं मिसळोन हो एन्जॉय करतालो. आज केपी पुलिसांनी सद्या केस रेजिस्टर केले कडेन आसा आनीक फुडली इन्व्हेस्टिगेशन जें आसा हें केपी पुलीस करीत आसात. गोवा 360 खातीर केपी साकून रमेश नायक रावत. कसल्याय सैम संकश्टाक तोंड दिवपाक सरकार तयार आसा. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान आयज सांगले. बुडटेल्यांक वाटावपाची जबाबदारी आतां उजो पालोवपी दळाचेर दिल्या. तशें प्रशिक्षणय दितले. सध्या बुडटेल्यांक वाटावपाची प्रकरणां नौदळ हाताळटा. हवामान बदलाक लागून केन्नाय संकश्ट येवं येता. देखून राज्य आपत्ती वेवस्थापनान सगळ्या तालुक्यांनी सुमार 12 डिझास्टर अलार्मिंग सेंटरां सुरू केल्यात अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. पुलीस आनी अग्निशमन सेवेक लागपी सगळीं उपकरणां विकतीं घेवपाक सरकारान सुरवात केल्या अशी म्हायती ताणें दिली. ग्राउंडिंग आमी ऑलरेडी फायर डिपार्टमेंटात घेवपाचें आसा. आमकां आतांय बी कोणी बुडलो जाल्यार ताका बुड काडपा खातीर आमकां बुडली ऑलरेडी नेवी कडल्यान घेवचें पडटा. बट इन फ्युचर अशा पद्दतीन आमी गोंय सरकारांनी ताका अपॉयंट करपाचें आसा. देर इज अ स्कोप. भारत सरकाराच्या आपदा सखी आनी मित्र येवजणेंत आपवा उरप्यांचो आस्पाव केला. मुख्यमंत्र्यान सांगलें. NDMA आनी SDMA ह्यो येवजण्यो चालीक लावपा खातीर कबलात केल्या. अग्निशमन सेवांनी नोडल प्राधिकरण अशें म्हणटले. ह्या येवजणेंतल्या स्वयंसेवकाक मानधना सयत गोंयांतल्या वेगवेगळ्या जाग्यांचेर धाडटले. आपत्ती वेवस्थापना खातीर स्वयंसेवकांनी उत्सुकतायेन काम करतना आपत्ती वेवस्थापनाचो प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम पूर्ण करचो असो उलोय मुख्यमंत्र्यान मारला. फ्युचर प्रत्येक डिझास्टराक तोंड दिवपा खातीर गोंय सरकार तत्पर आसा. डिझास्टरा खातीर आमी म्हणटा की जे इक्विपमेंट्स लागता ते वेल इक्विप्ड इक्विपमेंट्स जे आसा
मागीर आमचे फायर सर्विसीस आसूनी किंवा पुलीस सर्विसीस आसूनी हांच्या कडेन आमी ऑलरेडी हाडपाक सुरवात केल्या. ड्यू टू क्लायमेट चेंज केन्नाय पावस पडपाक लागला, केन्नाय उदक येवपाक लागला, केन्नाय वादळ जावपाक लागला. अशा पद्दतीची खंयचो डिजास्टर केन्ना जायत हें सांगून नजो. आनी ताकाच लागून म्हणजे गोवा स्टेट डिजास्टर मॅनेजमेंटच्या अंतर्गत आमी म्हणटा डिजास्टर अलार्मिंग सेंटर्स जवळपास आमची 12 काय 13 डिजास्टर अलार्मिंग सेंटर्स ही प्रत्येक तालुक्यान एक रेडी जाला. ताजोय उपयोग आमकां करपाक जाय. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया. फाटल्या सप्तकात राज्यात पडिल्ल्या पावसाक लागून लोकांक गरमे पासत जरी थाकाय मेळ्ळी आसली तरी शेतकारांक मात बरेंच लुकसाण सोंसचें पडलां. मोसमा पयलीं घसघसून पावस पडिल्ल्यान भात कुसला. पिळगांवच्या शेतकारांनी दूख उक्तायला. फाटल्या सप्तकांत अचकीत पावस पडिल्ल्यान शेतांनी उदक भरून उरिल्ल्यान चडशा पिकांचें लुकसाण जालां. पिळगांवचे शेतकार सांगतात, पावसाच्या उदकाक लागून पिकांचें लुकसाण जालांच, पूण शेतांत खारें उदक रिगिल्ल्यान भोव लुकसाण जालां. पेड्ड्यार जाल्ले स्लूस गेटी विशीं अधिकाऱ्याक बरीच पत्रां धाडलीं तरी कसलीच कारवाय जावंक ना अशें शेतकार सांगतात. राज्यांत शेता कडेन आडनदर जाल्या. सगळ्याच संबंदीत अधिकाऱ्यांनी आडनदर केल्या. थळावे शेतकार सांगतात, आयकात. पावसा खातीर आमचे ते सगळे पिड्ड्यार जाले. कित्याक मदीं मदीं म्हयन्यान पावस पडत आसलो आनी रोपो मागीर मरत रावलो, मुट्ट्यालो. मागीर आमी वखद मारल्या उपरांत तो बरो जालो आनी आतां आमचो रोपो लागलो बी आनी सगळो आतां तो रोपो मरोंक लागलो आनी मिरसांगो कुसता पावस पडत आसा न्ही. नाल्यार आमकां 25-30 किलो मिरसांगो काडटालो वर्सा आनी अंदू आमकां बरेच रेटूय मेळटली आसली बरो लागलेलो रोपो. कित्याक ते सगळें हें जालें आतां अंदू खंय 4-5 किलो मिरसांगो जाल्या सगळं. म्हणजे तुमकां टोटल लॉस आहा? लोड 25 किलो लॉस. ओके. आनी अळसाणे रोयतालो, अळसाणे वाल घालतालो. जाल्यार पयल्या वर्सांनी हांवें वालाचे 20,000 घेतलेले. वाल खूब घालतालो अंदू सगळे वाल बी सगळे पिड्ड्यार जाले. हांगासर हे आमकां जी लुकसाणी अंदू जी जाल्या ती भरपूर जाल्या. पावस अंदू पडला आनी पावसान सगळे भिजून सगळे मिरसांगो दर अळसाण्याची सगळी नाशाडी जाल्ली आहा. दुसरें म्हणजे आनी मानशे खातीर आनी जे आयज पाणी जे येता वयर ते भितर सगळे भरोन शेतू पिड्ड्यार जाता ते जाता. दुसरे आमचे अळसाणे जावं मिरसांगो आसता त्यो पिड्ड्यार जाता. म्हणजे इतकें पाणी येता कित्याक भितर सादारण कमरभर पाणी सारकें आमच्या शेतांनी येयल्लें आहा. तेन्ना आमी गोवोरमेंटाकूय सांगता, गोवोरमेंटा कडेन सदींच आमी लेटरां कर आनी कितें कर अशें करून सगळ्याक हें करिता. तरी आसतना आमच्या मानशेचे दात फिर्याद कोणूच घेयना. तेन्ना गोवोरमेंटान जावं आमच्या मंत्र्यांनी येवन तरी पळोवन ते वचपाचें कितें बाबा आमची ही मानस लागतली काय लागची ना. तरी आसतना आतां तेंच्यांनी कितें थोडे सामान हाडून उडयता, मातशें करता, थोडे आनी कितें करता अशें करून ते आतां फावटी मारून हे पळय ह्या 2 दिसांक तेणी सामान थोडे हाडून उडयल्लें आहा. ते आमकां दाखोवंक उडयता काय कित्याक उडयता तें म्हाका कांय समजना. तरी हे आमी आतां 80-90 सुमार आमी शेतकारी आहा. भितरल्या शेतकऱ्यांक आमकां कांयच करूंक गावना. अवघे करता म्हणल्यार तेंकां तेजेर डिपेंड आसता. म्हणल्यार तेंचे कांयच तांकां मेळना. अळसाणे ते जर 4 पयशे मेळटले आसले जाल्यार मिरसांगाचे ते सुद्दां तांकां मेळना. म्हणजे हेजेर आमी आतां गोवोरमेंटा कडेन खूब सांगता, एग्रीकल्चरान वयता आनी खंय वयता थंयसर मामलेदारा कडेन वचून तांकां रिक्वेस्ट करता. तरी आसतना ते कोणूच आयकूंक तयार ना. तेन्ना हेजी आमचे पिळगो शेतकरी संघाचे वतीन हांव तेंचे कडेन विनंती करता की जाता तितके बेगीन ही मानस लावची आनी त्यो पोंयो ज्यो भरलेल्यो आहा त्यो उसपून दिवच्यो. आनी ह्यो मग उरली झाडां जाल्या आहा खारवटीची ती सगळ्यो तरी कितें तरी करून ते हे करून उडोवपाची. कित्याक थंय लोकांक कांयच करूंक गावना, शेतां करूंक गावना, ती गावना थंय कांय चान्सूच ना तांकां करपाक. असोच जर पावस पडत रावत जाल्यार शेतां रोवपाकूय गावची ना आनी कांय करचें ना. कित्याक हे मार्च, एप्रील, मे ताका सारके सुके पडोंक जाय आसले आनी तेन्नाच शेतां तापल्या उपरांतूच मागीर एकदांच जो पावस पडटा तो शेताक बरो आसता आनी सारको पुरवणीचो आसता. म्हणजे ते शेतां करपाक बरी आनी दुसरे ते शेताची वाडूय बरी जाता. म्हणल्यार हो आतां मदीं पावस पडटा तो आमकां खूब इफेक्टीव. गोवा 365 खातीर पिळगांव दिवचलच्यान महेश गोवेकार. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. ऑक्टोबर मेरेन आडान उरिल्ले DSSY पेन्शन दितले, त्या उपरांत ते चालूच उरतले. समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायन उतर दिला. जाल्यार भर कोविडाच्या काळात जाणटे आनी घोव भायर पडिल्ल्या बायलांचे पयशे आडावन दवरिल्ल्यान विरोधकांनी सरकाराचो फोग काढला. चड पिराय जाल्ले जाणटे जांकां बँकेनी वचपाक मेळना तांकां ती रक्कम सेवक घरा व्हरून पावयतले खंय.
ते भायर डिसेबल्सांक अर्थीक मजत दिवपाचे यत्न जातले, सुभाष फळदेसायन सांगले. इन अनदर 3 months हे पळय आमी डेट दितली पळय न्ही, 1-3 म्हयन्या नंतर आमी करतले. मेकॅनिझम डिरायव करपाक पळयतात जाणे करून अमूक एक दिसाक ते ट्रान्सफर जावपाचे. केदें व्हडलें संकट आयलें जर जायत जाल्यार आमचे DSS बेनिफिशरी जे सिनियर सिटीजन आसात, जे विधवा महिला आसात, जे दिव्यांग आसात, हांचे कडेन जे 2000ची स्कीम आसा DSS दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजनेचे, ते नक्की त्यांच्या खात्यार वचपा सारखे आमी एक मेकॅनिझम डिरायव करता. ताच्या नंतर आमी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतले. पण ताजे पयलीं जे पेंडन्सी आसा ती आमी कवर अप करतले. आतां सद्याक सादारण 4 महिन्याचे पेंडींग आशिल्ले. 1 म्हयन्याचो 27 crores इंटू 1,38,000 लाभार्थी बेनिफिशरीज तांकां गेल्लो आसा. ह्या 8 दिसां भितर दुसरो इन्स्टॉलमेंट तांचो वतलो. म्हणजे 2 महिने क्लियर जाले. परत दुसरे 2 महिने आमी परत ॲड करतले. दुसऱ्या म्हयन्याक 2 इन्स्टॉलमेंट वतले, जाणे करून पेंडन्सी काबार जातली आनी 1 म्हयनो ॲड जातलो तो. म्हणजे अशें करून 3 म्हयन्या भितर आमी हे पयशे तांचे सगळे क्लियर करतले. आनी तेच्या नंतर एक मेकॅनिझम डिरायव जातले की प्रत्येक हाका म्हयन्याक अमकेच तारखे ते वतले. म्हणजे जे फिल्ड वर्कर आसात तांकां हांवें जे डिसेबल्स आसात तांच्या घरा कडेन वचून ती म्हायती काडून आतां पर्यंत जांकां बेनिफीट मेळना आनी जांकां इच्छा ना, तांकां जर तांची आर्थीक परिस्थिती बिकट आसा जाल्यार आमी तांकांय करपा खातीर प्रोत्साहीत करता. देर आर अदर बेनिफिट्स ऑल्सो, देर आर अदर मेडिकल ट्रिटमेंट्स ऑल्सो वेर we the department can look into and get a temporary or a permanent relief to all those. जाल्यार कोविडाच्या काळात जाणट्यांचे आणि घो भायर पडिल्ल्या बायलांचे पयशे आडोवन दवरिल्ल्यान विरोधकांनी सरकारी कारभाराच्यो तिस्त्यो वादऱ्यो काढल्यात. आयकात सुरेल तिळवे आणि कामिलो बरेटो कितें म्हणटा तो. जे आमगेले गव्हर्मेंट पेन्शन घालतालो आज 4 म्हयने जाले. जे लोक जाणटे आमचे बँके भायर बसून येता, जेन्ना 10 तारीख जाता ते बँकी भायर बसून येता की तांकां पेन्शन येना. हे पेन्शनाचेर हे जाणटे लोक आपले जेवण जावं आपले सगळे जे मेडिसीन बी लागता ते सगळे हे घेता, लाभ घेता. पण आज तांकां असले त्रास जाल्ले आहा की ते कोणा कडेन मागून खावप अशी परिस्थिती येयल्या. तुम्हीच म्हणटा की आमी सोशल वेलफेअर स्किमी बऱ्यो करतले. हांव म्हणटा की जेन्ना कोविडाच्या टायमार 6 म्हयने ह्या लोकांचे पेमेंट तुम्ही पेंडींग दवरलेले ते आता तुमचे सरकार फॉर्म जावन सुद्दां तुम्ही जर 4 म्हयने अशेंच पेंडींग दवरीत जाल्यार लोकांनी करप कितें. ह्या BJP सरकाराक फालतू गजालींचेर पयशे खर्च करपाक वेळ आसा. आमच्या मुखेलमंत्र्याक बग्गा सारख्या एका ट्रोलाक वचून मेळपाक, ताच्या फॅमिलीक वचून मेळपाक, दिल्लीन वचून मेळपाक टायम आसा. पूण ज्यो समस्या गोंयकारांच्यो गोंयान आसा, जे लोक सर्वसाधारण लोक हांगा त्रास काडटा ताजेर मातसो सुद्दां वेळ मेळना की त्यो समस्या सुटावो करपाक. विश्वसंवाद केंद्राच्या गोंय विभागान देवर्षी नारद जयंती सुवाळो घडोवन हाडलो. मडगावच्या रवींद्र भवनात सुभाष फळदेसायच्या हस्तुकी किशोर नायक गांवकार आणि भास्कर देसायाक देवर्षी नारद पत्रकारिता पुरस्कार भेटयले. प्रसाद काते मुखेल उलोवपी म्हण हजर आसलो. गोवा 365 खातीर मडगावच्यान संदीप तुयेकार. पंजाबचे वेंचणुकेत दणदणीत जैत मेळोवपी आम आदमी पार्टीन राज्यात 2 आमदारांच्या खात्या उघडला. गोंयांत आपलो वावर चालूच दवरतली, गोंय प्रभारी आतिशीन सांगले. आयज पंचायत, लोकसभा आनी झेडपी वेंचणुका खातीर महादेव नायकाची प्रचार प्रभाणी म्हण जाल्यार एड प्रतिमा कुतूनची महिला अध्यक्षपदार नियुक्ती करत प्रचार समिती स्थापन केली. वेळी आणि बाणावले ह्या दोन्ही मतदारसंघांनी आपाक फकत 2 सुवातो मेळ्ळ्यो, पूण नावेली तशेंच आनीक 2 सुवातांनी बरे कामगिरीची अपेक्षा असली. अशें असले तरी निमण्या पावंड्यार अदमास चुकले आसूं येत. आज हमें बहुत खुशी है कि आज हम अपनी नई गोवा की स्टेट कमेटी में की नई घोषणा कर रहे हैं. तो हमारे पार्टी के अमित पालेकर जी आम आदमी पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे. बहुत बहुत बधाई अमित जी. हम एक कैंपेन कमेटी का गठन कर रहे हैं. जो आने वाले चुनाव हैं पंचायत के, लोकसभा के, ZP के, जो सारा उस कैंपेन को संभालेंगी उसकी अध्यक्षता हमारे सीनियर लीडर महादेव नायक जी करेंगे और उसकी वाइस प्रेसिडेंट अलीना सरदाना जी होंगी. महादेव नायक जी की अध्यक्षता में बाकी जो कैंपेन कमेटी है उसकी जल्द ही घोषणा होगी. विधानसभेत पक्षाक 2 सुवातो मेळोवपाक येस आयले असले तरी पंजाब प्रमाण गोंयांत सत्ताधाऱ्यांची सफाई करपाक तांकां येस मेळ्ळें ना.
राहुल मामरेच्या राजीनाम्या उपरांत अमित पालयेकाराची नवे प्रदेशाध्यक्ष पदाचेर नियुक्ती करत आतिशीन पक्षा खातीर नव्या समिती वांगड्यांची घोशणा केली. राज्यांतल्या पंचायत वेंचणुका आदी माजी आमदार महादेव नाईक आनी एलिना साल्दाना हांची प्रचार समितीच्या अध्यक्ष आनी उपाध्यक्ष पदाचेर निवड केल्या. फाटल्या 5-10 वर्सांत पळयला आसतलो तुमी आम आदमी पार्टी जरी असेंब्लीन एकय एमएलए नाशिल्लो त्या वेळार आम आदमी पार्टी एक प्रखर विरोधकाची भूमिका साकार केल्ली. वेगवेगळे विशय वेगवेगळ्या स्तरावयल्यान वेगवेगळ्या लोकांचे आम आदमी पार्टी घेत आशिल्ली. आनी आज अशें आसा की आज आमचे 2 एमएलए निवडून आयल्यात. दे आर 2 डायनॅमीक एमएलएज इवन दो दे आर इन ऑपोजिशन बट तांचें जें काम आसा द वे दे आर वर्किंग इट्स व्हेरी कमेंडेबल. आनी आज लोकांचो आवाज असेंब्लीन पावला आम आदमीच्या रुपान आनी तो आवाज तुमकां दिसून येतले असेंब्ली सेशन इट विल बिगीन इन जुलाय. वी हॅव बीन स्पिकींग टू पीपल. आम्ही लोकांची मतां लोकांचे विचार लोकांचे विशय जाणून घेतले लोकांचे प्रॉब्लेम जाणून घेतल्या आणि ते प्रत्येक विचाराचो एक आवाज आमचे 2 एमएलए असेंब्लीन मांडटले. आणि हे करता आसतना जेन्ना संघटना म्हणून जी गोंयांत नव्या रुपान निर्माण करपाची आशिल्ली ती त्या रुपान आज ही संघटना तुमच्या समोर आयिल्ली आसा. आमी ग्राउंड ज्या परिस्थितीन आसा पार्टी त्या परिस्थितीन फुडें व्हरून वेगवेगळ्या तरान वेगवेगळ्या जाग्यांचेर वेगवेगळ्या गांवांनी वेगवेगळ्या वाड्यांनी वचून एक नवी संघटना नवे व्हॉलंटियर्स नवे रुपान आम आदमी पार्टी जी आनीक प्रखर आवाज जावन लोकांचो फुडें वतली ती तयार करपाची आज जी जबाबदारी म्हजेर दिल्ली आसा ती हांव मान्य करता. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. राज्यातल्या बहुतेक वाठारांनी हालीं चोरयेच्यो केशी वाडल्यात. आयज आकेक चोरी जाली. गर्दनी सांगता ते प्रमाण बाथरुमाची वणत फोडून चोरांनी भितर सरून कितल्योश्योच भांगराच्यो वस्ती आनी 16 लाखां परस चड पयशे चोरले. इतलेंच न्हय तर चोरांनी शिटूक साणेन घरांतली सीसीटीव्हीची हार्ड डिस्क चोरली. वयतना टीव्हीचेर चोरांनी आय लव्ह यू अशें बरयल्लें जे घडये तांच्या गँगाचें नांव आसूं येता. ह्या प्रकरणाची तपासूच चालू आसा. रिसेप्शन 7:30 भायर सरलेले 7 आमी रातचे 1 परतून येतकूच आमी भायर बसले आनी भावान दार ओपन केलें आनी आमी बसून आतां भाव भितर गेलो आनी पळय आमी सगळे मॅच जाला आनी भितर रुमा पळयता रूम पयलो पडलेलो आनी टीव्हीचेर पयलो आय लव्ह यू बरयलो. आय लव्ह यू आमी आपूच जालें आय लव्ह यू कोणें बरयलो अशें मागीर आमी धांवन सगळे रूम चॅक केले. रूम चॅक केले सगळे मॅच पडलेले आमचे कांयच ना सगळे गोल्ड हे सगळे पयशे अरावंड 9 पेर ऑफ बँगल्स चेन 2 नेकलेस 4 बँगल्स आणि सिल्वर कॉइन बिस्कीट सिल्वर बिस्कीट कॅश ऑफ 1,50,000 असे ब्रेसलेट लॉकेट मंगलसूत्र आणि न्यू क्लोथ आणि ओल्ड क्लोथ व्हेला. एक कॅमेरा आणि DVR व्हेला तेंच्यांनी. कॅमेराची कॉस्ट कितली आसा? अरावंड 3 लाख रुपीज. काल राती आमी पुलिसांक एक जावन 5 मिनटां फोन लायलो 100 नंबराचे पुलीस पावले पूण फॉरेन्सीक आनी ते डॉग स्क्वॉडा पळय ते खूब लेट पावले. मडगांव पुलिसान बेगीन येयले सगळ्यांत पयलीं ते येयले अशें डॉग स्क्वॉड आनी केन्ना ते डॉग स्क्वॉड सकाळी 5 5:30 येयले आनी ह्या पळय तो राती 2 घडी जावन येयलो अशें. आमी तेका विचारलें इतली लेट कितें आमी समज चोरी जाली तुमकां 1 वर जाय आनी स्टेशन लागीं या चोर गेलो मागीर फायदो कितें तुमचो. आनीक चोरी आज जी आकेबायस जे आसा थंय एक मोठी चोरी जाल्ले कडेन आसा. ही जी चोरी जाल्या चोरयो जायत तरे जातात. आमी हेचे पयलीं पळयले कडेन आसा मडगांव पुलीस स्टेशनार या बाकीच्या पुलीस स्टेशनार खूब केसी ज्यो आसात ह्यो चड्डी गँग आसा ते चोरी करतात. येल्लो गँग म्हूण आसा रेड गँग म्हणून आसा सायकल गँग म्हूण आसा कार गँग म्हूण आसा बायक गँग म्हूण अशी खुबशीं गँगां आसात ही फक्त चोरी करतात. आज न्यू जे गँग आसा ते तयार जाल्ले कडेन आसा आनी ते म्हणल्यार आय लव्ह यू ह्या गँगान आज आमच्या फाटल्यान जें दिश्टी पडटा त्या घरान चोरी केले कडेन आसा आनी चोरी करून तेंचे जवळ जवळ 15 ते 20 लाखांचे भांगर आसा तें आज चोरांनी घेवन गेले कडेन आसा आनी तशेंच 1.5 लाख जो कॅश आसा वही घेवन गेल्ले कडेन आसा. आज ही चोरी जावपाचें कारण म्हणल्यार कितें ह्या घरान लग्न आसलें पळय
आणि काल त्यांचे रिसेप्शन आसले आणि घरची जी सगळे लोक आसा वो काल 7 ते 7:30 सगळे रिसेप्शनाक गेले आणि रिसेप्शनाक वतरे जेन्ना ते रातचे 2-2:30 सुमार परते आयले त्या टायमार तांकां कळून आयलें की घरांत चोरी जाल्या. ह्या चोरांनी जे आय लव यू जे गँग आसा त्या चोरांनी फाटल्यान जो टॉयलेट आसा टॉयलेटीची दार वयली जो व्हेंटिलेटर आसा तो ओपन केलो फोडलो आणि तितूंतल्यान भितर येवन तेंचें सगळें जें आसा हें चोरून व्हेलें. दुर्दैवी म्हणल्यार हांगा CCTV कॅमेरा तेंगे घरां कंप्लीट आसात पूण चोरांनी हार्ड डिस्क चोरून व्हेले. हेंचें लग्न आसा रिसेप्शनाक वयतले हो प्लॅनिंग सगळें साजोवन ह्या घरांक आज तें चोरी केले कडेन आसा. आमी सगळे लोक हांगा मागतात पुलिशेन बेगीच्या बेगीन इन्व्हेस्टिगेशन करून ह्या चोरांक धरचें. कित्याक गोवा 360 खातीर आखे बाय साकून रमेश नायक रावत. परतून घेऊ एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एक देवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. मंगळारा मडकय वाठारांत नवदुर्गा देवी गांवशिकान अंदू 5वो वर्सुकी दीस व्हडा उमेदीन मनयलो. ह्या निमतान शेखर नायकाचो भोवमान केलो. ताणें देवीचें चित्र काडलां. मडकय नवदुर्गा देवीचो 5वो स्थापना दीस व्हडा उमेदीन मनयलो. सुवाळ्याक भक्तांची उपाट गर्दी पळोवपाक मेळ्ळी. दिगंबर नायकान मशाल पेटयल्या उपरांत उत्सवाक सुरवात जाली. शेखर नायकान देवीचें चित्र काडिल्लें म्हण ताचो भोवमान केलो. पळोवया कांय उमेदीचे खीण. सगळ्यांना नमस्कार करता आणि देवी नवदुर्गा गांवशिकान हिका नतमस्तक जावन हे आज 5वो वर्धापन दिन साजरे करतात आज. आणि ही 5 वर्सां अशी गेली. सुरवातेक जेन्ना चित्र म्हाजे कडेन हें हातीक पडलें तोय एक चमत्कारूच आशिल्लो. हें चित्र आनी बरे बरे आर्टिस्टूय आशिल्ले पूण तें म्हाज्या नशिबान आनी म्हाजे कडल्यानूच जावचें अशें हें एखादें तें देवीच्याच मनांत आशिल्लें आसतलें. कारण हांगसर म्हाजें आईचें घर आनी हांगसर आमच्या ल्हानपणांत पयलीं येवप वचप आशिल्लें. सामको ल्हान आसतना हांगसरल्यान हे सपना वयल्यान खेळटाले बीन. एखादें तेंच कितें तरी गाड ह्या चित्रा कडेन आशिल्लें आसतली. कित्याक नाजाल्यार म्हाजें तितलें अशें ह्या जल्माक तर म्हाजे त्या हातीन तितली पुण्याय जावना आशिल्ली. खंयची तरी आईची बाबाची म्हाजी पुण्याय आशिल्ली म्हणून हें चित्र म्हाज्या हातीन साकारलें. हांव फक्त निमित्त मात्र आसा. गोवा 365 खातीर मडकयच्यान कृष्णा नायक. राज्यात परत एक फावट सुकें वातावरण अणभवपाक मेळ्ळां आसलें तरी काल 4 वाठारांनी हलकोसो पावस पडलो. जाल्यार हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण 28 मेरेन पावस फुडें येता. पूण गडगड आनी नेटाच्या वाऱ्याची कांयच शिटकावणी ना. पळयात. गरमेचो पारो चडिल्ल्यान आयचे चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 27 डिग्री सेल्सियस उरतले. पावस कमी जाल्ल्यान फुडल्या 24 वरांक तापमानात 1 डिग्रीन वाड जावं येता. नुस्तेमारी करप्यांक खाशेली शिटकावणी नासली तरी 75 किलोमिटरा भितर खोल दर्यांत वचपाक मनाय केल्या. 28 मेरेन रातच्यात पावस. फुडल्या कांय दिसांक गडगड नेटाच्या वाऱ्याची शिटकावणी ना. चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 27 डिग्री सेल्सियस. गोंय दर्यादेगेर वाठारांत नुस्तेमारी करप्यांक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्यो आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.